तुम्ही हांगा आंदोलनाक कितले दीस बसल्या? आयज 3 महिने जाल्या. 3 महिने जाले. आयज आमी म्हाळुंगे गांवांत नेस्ले कंपनी आसा जी न्हू, ते आमकां कामगारांक बेकायदेशीर काडून उडयल्यात. इलिगली सस्पेंड टर्मिनेट केलेले आसा. 2013 पासून इश्यू चालू आहा काडून उडोवप. आणि ते जशी हुकुमशाही असता बघ ते पद्धतीने ते कामगारांक वागयता. आणि ह्या कामगारांक तेंचे 2013 पासून जवळ आज आमच्या वांगडा 31 कामगार इलिगल काडून उडोवप कारण नसताना. पयलो स्टार्टिंग जेन्ना आमचे नेस्ले कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियन प्रेसिडेंट आसलो आणि ट्रेड युनियन रजिस्टर केलं काय, तेन्ना आमच्या वांगडा तेंच्यांनी पत्र व्यवहार सुद्धा जाल्लो की डिमांड सबमीट केलो कोत्ता म्हणून. तो डिमांड चालू असताना म्हाका इलिगल मी बरो नासलो म्हणून 8 दीस तेंच्या सगळे डॉक्युमेंट हाड म्हणून ESIचे डॉक्युमेंट ताका हाडून दिलो. लेबर कमिशनर असिस्टंट लेबर कमिशनर सबमीट केलेला ताकाच दिला डॉक्युमेंट. ते चालू असताना त्यांच्यानी माझी एक्शन घेतली की डायरेक्ट सस्पेन्शन लेटर काढले. 23 ऑगस्ट 2013 त्यांनी म्हाका सस्पेंड केलं. आणि अशी केस चालू उरली आणि युनियन फोडूच रावले. कामगारांक सायडीक काढले. भय घालप म्हणजे ते गोमंतर मजदूर संघ असा त्यांच्यानी त्या कंपनीन HRन आणि कॉन्ट्रॅक्टरांनी मिळून ते गोमंतर मजदूर संघ त्याच्या प्रतिनिधी पुती होकारा त्याका हाडून आपयलो त्यांच्यानी. हाडून त्यांच्यानी सायनी करून घेवप. त्यांच्यानी हे केलं सेटलमेंट केलं आणि कामगारांक सांगले जेका कोणाक सेटलमेंट जावं त्यांनी सायन मारप. अशे भुरग्यांक भय घालून जवळ जवळ आता 12 सेटलमेंट केलेले आहा त्यांच्यानी. आणि 2021 मी केस जिंकलो. माझ्या फेवरान ऑर्डर येयली कोर्टाची ऑर्डरीन काय सांगले की कॉन्ट्रॅक्टराक जो आसलो ताका सांगले तू केलं ते इलिगल बॅड इन लॉ म्हणाले. म्हणजे बेकायदेशीर तू काढला. जसो काढला तसो त्याला डायरेक्ट रिइन्स्टेट कर म्हणून सांगलो. त्याचा फुल बॅग वेजीस दी म्हणून सांगलो आणि ती सर्व्हिस कंटिन्यू आसपाक जाय म्हणून सांगलो. आणि ऑर्डर येयली 29 मार्च 2021 ऑर्डर येयली. ऑर्डर येयल्या उपरांत त्यांनी म्हाका 2 महिन्यांनी ताका मी लेटर दिला समजत की ऑर्डर जाल्लेली आहा म्हाका कंपनी कामाक घेवं ऑर्डर येयलेली आहा. तेणी कितें केलें 2 महिने रावलो तो आणि म्हाका लेटर दिलें की तू 5th टर्म एम्प्लॉयमेंट मडगांवच्या फुडें कुंकळी म्हणून त्या कामाक चल म्हणून. म्हणून कोर्टाची ऑर्डर काय सांगता रिएस्टेट विथ कंटिन्युटी सर्व्हिस आणि ह्यो म्हाका 5th टर्म एम्प्लॉयमेंट कामाक आहे. ती जाली माझी केस. ती घेवपाक अजून रेडी ना. म्हणजे आमकां आमी वचपाचें म्हणून खंय आता कोर्टाची ऑर्डर तर समजा सांगता विथ कंटिन्युटी सर्व्हिस आणि ह्यो 5th टर्म एम्प्लॉयमेंट. तशें आमचे पिरियड मी लॉजिस्टिक म्हणून भितर कामाक आसले वर्कर. 2015 त्यांचो इश्यू तसो सेटल जाल्लो की 14 वर्कर्स आशिल्ले तांकां 5 जाणां घेवप म्हणून. 2015चो इश्यू डिसेंबराचो. तुम्ही लेबर कमिशनराक इश्यू जाला सॉल्व त्याच्या समोरच त्याला सायन मिनिट त्याच्याच ऑफिसान जाल्लेल्या मिनिट्स कॉपी सुद्धा आसा. इवन तांकां परत सांगले आमी बाबा कित्याक अजून कित्याक घेयना ना ते कॉन्ट्रॅक्टर घेयना आमी कित्याक करूं शकना. हे लेबर कमिशनर सांग सीएमा कडेन गेले. सीएमाक सुद्धा मेळ्ळ्या. सीएमान इवन हे मॅटरीक जेन्ना युनियन राष्ट्रीय मूल्यवर्धित भोजन कर्मचारी संघ 20 फेब्रुवारी 2025 जेन्ना ऑथॉरिटी लेटर आमी चालू केले तेन्ना मार्चाचे 10 तारखेचे आठवडो डिमांड सबमीट केला आणि त्यांच्या रिमाइंडर लेटर तांकां दिले तरी आयकपाक रेडी ना. म्हणून आमचो लेबर कमिशनर आसा ताका 7 तारखेक सांगला एप्रिलाचे ह्या कालच्या की जो मॅटर आमचो आसा पळय तांकां इलिगल काडलेले आमकां न्हू ते कॉन्ट्रॅक्टराक हाडान आमचो मॅटर सॉल्व कर म्हणून. तो लक्षच दिना. ताका इवन लेबर सेक्रेटरीन सांगलेले आसा की तांच्या तांकां कमिशनराक की त्यांच्या मॅटराक लक्ष घाला आणि त्याची मॅटर नेसेसरी एक्शन घे म्हणून. ते आयकना म्हणून आमी सीएमा कडेन गेल्यो. 9 जुनाक ह्या महिन्याच्या कालच्या महिन्याच्या 9 जून 2025 ताका मेळ्ळो होतो. सीएमान आमकां लेटर दिलें ताका इनोट जाला ते लेटर की तेजो मॅटरान तांकां एक्शन घे आणि हेजो मॅटर बेगीन सॉल्व कर. तरी आयकपाक रेडी ना. हे आमच्या सीएमाक सुद्धा ते ही कंपनी आहा हे आमचे कमिशनर ते सीएमाक सुद्धा रिस्पेक्ट दिना. म्हणजे अशें हेतून दिसून येता की भितर कंपनीचो रोलच काय ना. हे कमिशनराचो रोल आहा असो दिसून येता की काडा कंपनीन आमकां कॉन्ट्रॅक्टरांनी काडलाय कंपनी उडयल्या रोल खरो हे कमिशनरांचो आसा कसो दिसून येता. ते कांयच एक्शन घेयना. आणि कितले दीस जाले तुमकां आता धरणा आंदोलन चालू आसा हांगा 2-3 महिने जाले सारखे कंप्लीट चालू. 31 मार्च आज आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गोवा राज्य डेलिगेशन घेऊन नेस्ले कंपनी जी म्हाळुंगे आसा थंय आयिल्ले आसा. हांगा नेस्लेचे वर्कर तांचे युनियनाचे प्रेसिडेंट बाब आनंद शिरोडकर हांगा आसा आणि ते सगळे गेले 3 महिने हांगा स्ट्रायकाक बशिल्ले आहा. आणि तांणी म्हाका त्या दीस येवन एक 4 दीस पयलीं येवन निवेदन दिल्लें आणि म्हणून आमी हांगा कितें तें जाणून घेवपाक आयिल्ले.
तांकां ही जी नॅस्ले कंपनी आसा ही कामगारांचेर कशा तरेन अन्याय करता हे ताणें आमकां सांगिल्लें आसा. कित्याक हे साप चुकीचे की एक कोर्टाची ऑर्डर सुद्दां आसतना ताका रिइन्स्टेट तांकां करिना. म्हणजे कोर्टाक सुद्दां हे कंटेम ऑफ कोर्ट एका तरेन नॅस्ले कंपनी करता. आनी सीएमा कडेन सुद्दां ते गेल्ले, लेबर कमिशना मेरेन ते गेल्ले आसा. कित्याक 10 मार्च 2025 तांणी नॅस्ले कंपनीक निवेदन दिल्लें, पूण ताजी दखल ही कंपनीन घेवंक ना. ताज्या उपरांत सेगीत ते विविध अशे जे लिडर्स आसा, पॉलिटिकल लिडर, तांकां वचून मेळिल्ले आसा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलार ते मेळिल्ले आसा. लेबर कमिशनर, असिस्टंट लेबर कमिशनर आनी सीएमाचे ओएचडी मेरेन ते गेल्ले आसा. सीएमाक सुद्दां ते पर्सनली सगळे डेलिगेशन घेवन मेळ्ळे. पूण सीएमान स्वता सुद्दां ताज्या ओएचडीन लेटर बरयल्लें आसा असिस्टंट कमिशनराक, लेबर कमिशनराक, की तांचे कितें आसा ते प्रॉब्लम सॉल्व करा. जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी वर्कर जे नॅस्लेचे आसा तांकां एकठांय मिटींग घेया आनी तांचो जो विशय आसा तो सोडया म्हणून. पूण अशें सांगलां आसतना सुद्दां अजून मेरेन लेबर कमिशनरान खंयच ताजी दखल घेतिल्ली ना. आनी हांवें तांकां आश्वासन दिलां की तांचे बरोबर आमी शिवसेना आसतले आनी तांणी जर ते धरणां सुद्दां पणजे करपाचें तांच्या मनान आसा. लाक्षणीक धरणां ते दिवपाचें आसा. सो त्या लाक्षणीक धरणाक सुद्दां आमी तांचे बरोबर आसतले. आमचो पाठिंबो हो ह्या नॅस्लेच्या वर्करांक बरोबर आसतलो. थँक्यू.